नागपंचमीचे फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार वेगवेगळ्या सामानान फुल्ला। आकर्षक नागोबांसयत पातोळे करपाक लागपी हळदीची पानां, शेरवडा, बेल, अळू आनी नागपंचमीक लागपी हेर वस्तू बाजारात भरल्या। सामानाची खरेदी नेटान चालू आसा। चिकण मातयेपासून केल्ले वेगवेगळे आकाराचे नागोबाय बाजारात विकपाक आयले। 100 ते 600 रुपये मेरेन किमतीचे नागोबा उपलब्ध आसात। मयेचे एक कलाकार बायलेन स्वता तयार केल्ले नागोबा बाजारात विकपाक हाडले। आणि आमचे दरवर्षी प्रमाणे आम्ही हे नागोबा केल्ले आसता। आम्ही आमची फुल फॅमिली मिळून आम्ही सगळ्यांची सपोर्टाने नागोबा करता। त्यानंतर आम्ही गणपती करता, मागीर पणट्यो आसता, आमच्या तुळशी पेंटिंग, आमचो वार्षिक हे सगळे चालूच असता। आणि आमचे हे सगळे नागोबा आसता ते मातीचे आसता। आणि आता कितें जाला, कलरी खूब म्हारग जाल्ले आसा आणि लोकांका आमी 100 सांगताले, लोकांका ते चड दिसता। कलराक लागून मातशें आतां सगळेंच वाडला न्हू। मागीर हे आमचे हे धाकटे आसा ते 100चे, हे 300 आणि आसा व्हडले आसा ते 500-600 पर्यंत आमचे नागोबा आसता ते सेल जाता। पण तुमच्या नागोबांक मागणी आसा न्हू? हय आसा। मार्केटान म्हटल्यार आमी हांगा बिचोली बसता तेन्ना म्हापसा आसता आणि जितले आमी मार्केटान नागोबा आसता ते एवरी सेल जाता। म्हटल्यार बरो कस्टमर बरो सपोर्ट करता आमकां। आणि म्हाका एक सांग, तुमी कितले करतात नागोबाच्यो मूर्त्यो? म्हटल्यार न्हू आमचे ते होलसेलान बी दिता आमी। टोटल आमचे 600-700 आसता। आमचे धाकटे व्हडले सगळे 700 सुमार आसता आमचे नागोबा। होलसेलान बी दिता आमी। म्हणजे हेंच्या कडल्यान भाविकां कडल्यान बरो प्रतिसाद सपोर्ट गावता आमकां, कस्टमरांचो बरो सपोर्ट गावता। एके वटेन सेगीत पडपी पावसाक लागून अंदू हरण ह्या सारख्या फुलांचे प्रमाण बाजारात कमी आसा। तरी नागपंचमीक लागपी सामानाचे मोल मात समाधानकारक आसा। मोलाविशीं घासाघीस करनासतना भावीक ह्या सामानाची उमेदीन खरेदी करतना दिसून येताले। म्हाका एक सांग पळय, आतां नागपंचमी हळदीच्या पानांक मागणी कशी आसा? मागणी रेट म्हणटा रेट आनी लोक व्हरतात? पातोळ्यांक लागून ते नागोबाक घेवपा जाय न्हू ते, म्हणजे आमी नेवऱ्यो कश्यो करता तशें तेका ते पातोळ्यो दवरून तेजें हें करपाचें नागोबाचें। पण मागणी बाजारान लोक येतात विकत घेवपाक? सादारण कितलेशे वयतात नागपंचमी? 5,000 बी अशें वयतात। हय न्हू। अंदू रेट कशी आहा? अंदू रेट आहा 60 रुपया, 80 रुपया, 100। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।